आतां हे संडेसून आमकां हे प्रॉब्लम जाल्लेले आहा. ओके. म्हणजे कितें अकस्मात पावस पडलो आनी हे ती मानस आहा आमचे थंय ती बी चर्ची कडेन. ती कितें जाल्या फ्लो बरी जायना. फ्लो बरी जायना कारणान हांगासर आमकां प्रॉब्लम जातालो आहा. उणीशी आहा ही 10-15 घरां आहा तांकां त्रास जातालो. सो तुमी कंप्लेंट बीन दिली? कंप्लेंट म्हणजे आयज ते हे बीन येवन गेल्या, तलाटी बीन येवन गेल्या आणि कितें पंच सांगलें? मेंबर बीन येवन ओके. फुडें आतां पळोवया कितें कितें करतले. सांगलें तुमकां? ते सांगलां तेंच्यांनी कितें हे जातलें म्हणून. सो आतां 3 दीस जाले तुमी फक्त उदकानूच उदकानूच आसा? आहा आतां सद्या. 3 दीस जाले आणि सकाळी सो तुमी आतां घरान कामाक बीन कोण हय घरान वयता? कामाक आहा न्हू, आमी आतां उरल्या न्हू. तुमी वचपाक कामाक मेळना. वचूंकूच ना 4 दीस जाले? 4 दीस जाले. ओके. सो कशें कितें प्रॉब्लम आनी कितें फेस करचें पडटा? म्हणजे घरान बीन आतां उदक कितें पावला? लोकांक म्हणजे भायर सरपाक मेळना, स्कुलाक वचपाक मेळना, भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक मेळना. हे चडशे हेंका लागून हे कोण हे करता ते मानूस करता ते तेंच्यांनी पयलीं ते साफ करूंक जाय. साफ करतकूच मागीर ते उदीक व्हांवतले ते वचना जाल्यार हें उदक एवरी इयर हेच जातले हेजे फुडें उदीक वचना जाल्यार तेंच्यांनी सारकें साफ करून ते दारां मातशें थोड्या दिसांक ओपन तरी करून दवरूंक जाय. तेन्नाच उदक पास जातलें, नाजाल्यार हेजे फुडें हेजे किन वच जातले. माझे नाव माय नेम इज मौरा डिसुजा फाल्काव आणि माय हजबंड क्लिफर्ड फाल्काव. आमचे सगळ्यांक दिस इज द लास्ट हाऊस. वी आर एक्चुअली एंड ऑफ दी पायनवाडो, द लास्ट हाऊस. बट सिन्स वी आर नेक्स्ट टू द रिवर, आय थिंक वी आर इफेक्टेड मोर अँड माय नेबर्स एज वेल. येस. सो सगळ्यान लास्ट ह्या वाड्यार घर तुमचें आसा, तशेंच आमकां सुद्दां पळोवपाक लास्ट चडान चड उदक हांगासरूच दिसता. सो तुमचें कशें कितें हांगासर चल्लां सद्या? आमकां भायर वचपाक वी कॅनॉट वेंचर आवट. भायर तो कसो येता, म्हाज्यान वचोंक जायना भायर. इट इज रिस्की फॉर मी टू गो आवट अँड इट वील बी एक्चुअली हाफ द नी मोर दॅन हाफ द वेस्ट वील बी द वॉटर. सो ही वेंट आवट बट बिकॉज ऑफ पयण म्हणजे विकेंडाक येयली ती हांगासर उरली आतां. होय, तेचे Saturday. गाडयेन सगळें उदक गेलें, ताका वचपाक मेळना परतून. स्कॉलाचे भुरगे उरले. तुमच्या आतां कितें कितें डॅमेज अशें कितें जालां? होय, तेचे कारण टाटा पंच तेचे तितून उदक गेलें कारण भितर उदीक सगळें. गेलें. हां. होय, डॅमेज तर जाल्याच आसतली उदक गमचें ना न्हू तें आतां. आनी तुमच्या आतां घरांत घरांत तें उदक आजून पावूंक ना. पावूंक ना. आनी 2 दीस जर पावस असो येतलें. ऑलरेडी 1 स्टेप वन स्टेप उरलेलो उरलेले. तर राती तो हो पडत पावस ते भितर येतले. आमचे आवट हाऊस आहा थंय म्हाजे सगळे सामान आहा थंय उदीक गेल्लें आहा. वचोंक मेळना आमकां. ओके. डॅमेज विकनेस अशें कितें जालां? डॅमेज पळोवंक ना हे आता उदकाचो ओनूच बाय हो चड जाला. येई गो उदीक म्हटल्यार कमी येताले. ओनू हे भयंकरच येयला. आनी आदी इसो असो आदी पयलीं एकदां येयल्लें पूण कितें अशें न्हू सकयलूच अशें तितलें भंय दिसनासलो आमकां कसो उदकाची म्हटल्यार कमी. ओनू पळय येयलें न्हू तें सामकेंच येयलें गो बाय घरान. आनी हे सकाळी हे 7 वेळा भरून भरून उडयला. घरान येयले? हय, 2 दीस जाले. काल आनी आयज भरून भरून उडयता. भरून भरून उडयता कुडक्या पुसून 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 जाम जालो जीव सारको. घरान कोण कोण रावता तुमी? आमी दोग चेडे ही नात्रां आहा ती गाणा आनी सन आनी हे आनी 3 जाणां आमी. सुधा शेवजी. नाव कितें म्हटलें? सुधा शेवजी. ओके. तुमकां आतां काय त्रास जाता? हे आतां गाडी व्हरपाक आमकां त्रास जाले. भायर सरांक कामाक वयतले जाल्यार मेळना. इस्कॉलाक भुरगीं रावली इस्कॉलाची वचपाची. हां. कितले दीस जाले आतां? 4 दीस जाले. 2-3 दीस जाले सारके उदीक भरले. ओके. सो तुमी कंप्लेंट बीन केल्या? हय थंय येयल्ले. दर वर्सा जाता? हा ना हेच वर्सा येयले. पयलीं नसलेच. घरान पावला उदक की त्या घरांनी गेले आमच्या. 3 दीस जाले उदक भरलां. आमकां भायर सरोंक मेळना आनी कितें हाडपाकूय मेळना. कांय ना. त्रास कशें हें जाता मग? कितें त्रास सोंसचे पडटा? प्रॉब्लेम कितें फेस करचे पडटा? हाडपाक मेळना कांय भायर वचोन. आनी आतां बाजार हाडूंक मेळना. कितलीं घरां आतां टोटल? कितलीं आहा 4-5 आहा. उदक म्हणजे भितून पर्यंत पावलें? ना भितर वचोंक ना, पावड्याचेर पावलें. हां.